योकार हा समृता खणगावकर, सूर्यप्रयाचे हेडलाईन्स। फोंडे ते मडगांव मेरेनचे रस्ते सोडल्यात खणून। या अर्दकुट्या कामांनी घेतल्यात लोकांचे जीव, घडटात दिसपट्टे अपघात। पीडब्ल्यूडीन घेवची दखल, मागतात फुरियोस जाल्ले थळावे। वाडे दाबोळी बांदकाम चालू आशिल्ल्या इमारती फाटल्यान दुबावीत परिस्थिती सापडली 5.5 वर्सांच्या चलयेची कूड। वास्को पुलिसांचो तपास चालू। रातच्या शेनवारचे तापमान सामान्य परस आसतले चढ। शेनवारा मळबात दाटतली कुपां, धुके पडपाची शक्यताय। हवामान खात्याचो अदमास। आनी आतां अशे कोंकणी खबरो विस्तारान। जशी जशी वेंचणूक लागीं पावता तशे तशे सरकाराक जाग येता। पडींग उरिल्ली कामां सुरू करतात। रस्ते खणून दवरतात पूण सारके करपाचे नांव ना। अर्दकुटी कामां केल्ल्यान कांय जाणांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडटा। देखीक फोंडे ते मडगांवचो महामार्ग धवळी वाठारात वीज केबल बसयला पूण अर्दकुटे काम आशिल्ल्यान थंय अपघातय जाल्यात खंय। रस्त्यांच्यो लायटी धडना। पीडब्ल्यूडीन हे बाबतीत दखल घेवची अशें थळावे मागतात। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। आम्ही आता हांगा धवळे आसात। धवळे जो आसा हो फोंडा मडगांव हो हायवेचेर आसा आनी ह्या हायवेचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे केबल घालपा खातीर स्ट्रेंच मारलेलो आसा आनी हो स्ट्रेंच म्हयनोभर जालो तो अजून पुरो ना। अजून कितें मातशें कितें घातलेलें पडून वचून गेले आनी हांगा लायट ना म्हणटकीर रातचे लोक हांगा पडटात। राती तर दोन एक्सिडेंट जाले खंय। म्हजो मुखार दुकानदार आसा तो सांगता की हांगा एक्सिडेंट डेली जाता म्हणून, पूण हे कोणाच्या दोळ्यां वचनाच म्हाका, कित्याक पीडब्ल्यू सारकी न्हिदलेले आसा। पीडब्ल्यू कांयच पडून गेल्ले ना, त्या लोकांचे कांय पडून गेल्ले ना तांकां, कित्याक हे जे करतात ते तांकांच बरें दिसता, कित्याक लोक पडले ना ते खूश जाता पडले म्हणटकीर। ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हे बेगीन जो खड्डो जो आहा हो खड्डो पुरोवचो आनी लोकांक सुशेग दिवचो। आयज आमी ह्या धवळे टू मडगांव हायवे रोडाचेर हांगा आसा। हांगा वचत थंय इलेक्ट्रिसिटीन इतले खणून दवरलेले आसा केबल घालून की बेशिस्तपणे कामां केल्ली आसा। जर तेंच्यांनी केबल एकाचो घालपाक खोळी मारल्या जाल्यार ते खोळी पुरयना। आयज तुमी पळयता आसतले हायवे रोडाचेर लोकांक इतले त्रास जाल्ले आसा आनी ह्या हायवे रोडाचेर अचानक एक येदी व्हडली खळी पडलेली आहा। हे खळये लोक रात दीस पडटा। अशे कितलेशे लोक ह्या दिसांनी पडले, लोकांनी कमरो सुद्दां गेल्ले आसा ह्या रोडार आनी लोकांले गाडयो काबार जाल्ल्यो आसा। आयज ह्या रोडान पीडब्ल्यूडी जेई सगळे ह्या रोडान मडगांव टू फोंडा ह्या रोडान क्रॉस जाता सगळे। तशें सरपंच पंच ह्या रोडान सगळे वयता। आयज ह्या रोडाचेर मिडिया शिवाय किंवा 365 चॅनला शिवाय आयज ह्या रस्त्याचेर कोणाचेंच लक्ष ना। हे जेई सगळे बेशिस्तपणाचेर काम करता हांगा। ताचे व्हडलो फोंडूर पडलो हायवे, लोकांक इतले त्रास जाता। तशें कोणाचें आमदाराचें सुद्दां ह्या खड्ड्याचेर लक्ष ना। दुसरी गजाल डबल इंजीन सरकार म्हणटा हे खड्डे अशें पडून लोकांक मारून उडोवपाचें सरकार। आयज ह्या खड्ड्यान कितलेशे लोक पडलेले आहात। जाता तितले बेगीन हो जो हायवेचेर खड्डो आसा इतलो अचानक लोकांक दोळे मुखार येता आनी लोक ह्या खड्ड्यांनी दिसाचे तर एक गटांचे लोकांक दिसता, रातीच्या ह्या खड्ड्यांत लोकांक कांय दिसना आनी लोकांची ल्हान भुरगीं ह्या खड्ड्यान जेन्ना पडटा तेन्ना उसळून भायर पडटा। अश्यो लोकांच्यो बायलो सुद्दां ह्या खड्ड्यान पडून कुचोवन पडलेले आसा आनी लोकांनी तेंचे दोळ्यांक उदक मारून तेंचे जीव काडलेलो आसा। तेन्ना हांव मागता जाता तितले बेगीन हायवे वयलो जी खळी आसा ती फालच्या दिसा भितर जावं पीडब्ल्यूडी जावं इलेक्ट्रिसिटी हेंच्या जिवाक बेगीन बेगीन खड्डो पुरयता। आमकां ह्या खड्ड्या पडून खूब त्रास जाता। तुम्ही भाडे मारता न्ही? फाटल्यान तुजेर पॅसेंजर बसतात मागीर तुमकां त्रास जाता? खूब त्रास जाता। खड्डो पडला दीस रात हांगा लोक पडत आसता। तूं खंयच्यान आयला? फोंडा वयता डेली अशेंच? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।
शुक्रारा सकाळी वाडे दाबोळी वाठारात बांदकाम चालू आशिल्ल्या इमारती फाटल्यान दुबावीत परिस्थितीत 5.5 वर्सांच्या चलयेची कूड सापडली. हे भुरगे वेस्ट बेंगालांतल्या एका कुटुंबातले. चलयेची कूड चिखले हॉस्पिटलात तपासा खातीर व्हेला. वास्को पुलीस हे प्रकरणाची चौकशी करतात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. दाबोलीम वाडे वाठारांत आयज सकाळी एक शॉकिंग गजाल आढळून येयल्ली आसा. सकाळच्या 3 वरांचेर एक 5 वर्साच्या ल्हान भुरग्याची खंय तरी डेड बॉडी आढळ्ळी आणि ती कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर ज्या जाग्यार तेजी फॅमिली रावताली कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर थिंगाच ती मेळ्ळी आणि ती खंय तरी संशयास्पद परिस्थितीन आसली म्हणून त्या हेचेर पुलिसांची धांवपळ सकाळी 3 चालू जाली आणि जेन्ना पळयलें जाल्यार ती खंय तरी तोंडासून फ्रॉड येतालो अशें एसपीन सांगलेलें आसा आणि त्या संशयास्पद आसल्या कारणान सद्या जे थिंगा लेबर्स काम करताले तांकां हांगा खंय तरी ताब्यात चौकशी खातीर हाडलेले आसात. नियरली 10 ते 15 लेबर्स हांगा हाडलेले आसा आणि तेचे फॅमिलीचे खंय तरी डावट्स जायते डावट्स आसात ते खंय तरी त्या हिशोबान तेचेरूय चौकशी चालू आसा आणि वास्को पुलिसांनी ही जी 5 वर्साच्या भुरग्याची जी बॉडी आहा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेले आसा आणि हे जे लेबर्स आहा हेंचेरूय खंय तरी चौकशी चालू आसा आणि त्या भायर बाकीचे जे डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच आणि हे खंय तरी ह्या हितून चौकशी खातीर फुडलो तपास करतात. वास्को पुलीस स्टेशनाचेर कॉटेज हॉस्पिटल चिकाली हातूंतल्यान इन्फॉर्मेशन आयलें सकाळचे 3 की एक 5.5 वर्साच्या चलये भुरगे हाडिल्ले आसा आनी ताचेर ऑन चॅकिंग दे फावंड दॅट द गर्ल इज नो मोर, शी इज डेड. हाज्या बद्दल PI वास्को पुलीस स्टेशन, DYSP, SDPO वास्को आणि हांवूय आसा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आमी इन्व्हेस्टिगेशनची सुरवात केल्ली आसा. डेड बॉडी इन्क्वेस्ट पंचनामा जालो की पोस्टमॉर्टमाक आमी धाडपाची तजवीज दवरिल्ली आहा. प्रेझेंटली प्रथमदर्शनी चलयेच्या नाकांतल्यानच्यान फ्रॉड येता असो दिश्टी पडिल्लो आसा आनी हाज्या फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आमची चालू आसा. मॅडम थोड्या लोकांक तुमी हांगा आपयल्लो आसा, समान केल्लो आसा. थोडे लोकांक कामगार लोकांक जी ही अंडर कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आणि थंय लोक काम करता आणि हे बिगर गोंयकार सगळेच लोक आसा. आमकां आमी पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा आणि तांचे कडेन तपासकांक चौकशी चालू आसा आमची. आयजी आयल्लो न्ही IGP सर ओमवीर सिंग सुद्दां हांगा येवन आमकां आमचे कडेन डिस्कशन्स करून आमकां तांच्यांनी मार्गदर्शन दिल्लें आहा. अंडर ही सुपरविजन ऑल्सो वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग इनटू द ऑफेन्स. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यात वेंचणुकाच्या तालार प्रचारान नेट धरला. भाजपा उमेदवार पल्लवी देंपो हांणी भाजपा वांगड्या सयत रुमडामळ दवर्ली वाठारांत भेट दिली. उपरांत नावेली मतदारसंघात बसका घेतली. लोकांकडेन चर्चा केली. पळयात. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमचे भलादीक मत भारतीय जनता पार्टीक वतले म्हणून ही आमची मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मागणी. तुमच्या अंजुमन स्कुलान हांगा 2800 भुरगीं आसात आनी 150 शिक्षक आसात आनी ऑलमोस्ट 45 वर्सां जाली हें असोसिएशन सुरू जावन. खरेंच बरी गजाल आनी 15 वर्सांनी हें स्कूल सुरू जावन. तुमकां सगळ्यांक हांव बेस्ट विशीज दिता. बरे तरेन स्कूल तुमी काडपाक सगळ्यांचे देव बरें करूं. आपने जो लाकर दिया है ना, क्या इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है? नहीं. हमारा संकल्प सभी कम्युनिटी को साथ में लेकर जाना है. इसी तरह से हमारे बीच में दामू नायक है. इन्होंने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुसलमानों को जो रोजगार दिया और आज यही संकल्प को लेते हुए पल्लवी कैंप को भी आज आप
आपके सामने यही जो है संकल्प करने आई है कि मुसलमान जो है डिसाइडिंग फैक्टर है। आज अगर हम देखेंगे कि हमारे देश के अनेक अनेक राज्य में, हमारे गोवा राज्य में यहाँ पर तो उन्नति और प्रगति का अब यहाँ पर जो धुआंधार देखेंगे वो मैं समझता हूँ इसके पहले कभी इस देश में नहीं हुआ। जो किती आमकां बरे बरे आमचे प्रोजेक्ट येवपाक जाय त्या खातीर आमी सदांच पल्लवी कडेन मागणी करतले की आमच्या नावेलीन आमच्या लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय म्हणून आनी आमी सगळे करून घेवपा खातीर तिका आमी निवडून दिवपाची गरज आसा। परत एकदा तुमकां सगळ्यांक एकूच सांगता की फिर एक बार मोदी सरकार, त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी मोदीजी पळोवपाचें आनी आमच्या देशात एक तर बरे समज आमचे डिफरंट आमचे जे कितें आमची कामां जावपाक जाय जाल्यार शुक्रारा भाजपान प्रचार व्हिडिओ रथ भाजपा कार्यालय पणजी लागसर उक्तावण केले। या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, रोहन खवटे आणि हेर फुडारी हजर असले। भाजपा बहुमतांनी निवडून येतले हो विश्वास दाखोवपाक ते विसरले नात। पळयात। उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघा भितर फिरतले। आज दोनांचे परमिशन जालें आनी ते आनी 1-2 दिसांनी आनी 2 रथ आमी सुरू करतले। आज जो रथ गेला तो बांद्रे मतदारसंघांतल्यान सुरवात जातलो आनी एक फोंडा मतदारसंघ आनी संपूर्ण दिसभर त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान जी डेव्हलपमेंट कामां आसत, विकासाची कामां आसत, विविध योजना आसत, ह्या संदर्भातली माहिती दीत हे संपूर्ण गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघा भितर फिरतले। 23 एप्रिल पर्यंत हांचो पयलो रावंड जो आसा पूर्ण जातलो आनी मागीर परत दुसऱ्या रावंडाक ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर परत ते रिपीट जातले आनी त्यामुळे एकूण नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान केंद्राक आनी गोंयचे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारान जी कितें कामां केल्लीं आसा गोंया भितर आनी विविध केंद्रांतल्यो स्किमी ताची माहिती देणारे हे रथ आसात आनी त्यामुळे ताचो पूर्णपणे गोंयच्या कानाकोपऱ्यान ते वचपाचो आमचो प्रयत्न, तांकां धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। जितले रिपोर्ट कार्ड सगळे आसा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तुमकां जेन्ना ती सगळी पत्रकां धाडटले तातूंतच सगळ्यांक कळीत जातली कितली कामां जाल्या। जो मनीस म्हणटा डिबेट जाय ताणें पयले डिबेट करचें की 60 वर्सां भारतीय जनता पार्टी नाशिल्ली, काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तांणी देशा खातीर कितें केलें हें सांगचें आनी विकसीत भारत घडोवपाक आमचे नरेंद्र मोदीजीन कितें केलां हें पूर्ण देश पळयता। सो म्हाका दिसता ते आघाडी उलोवच्या पेक्षा आमी ज्या तरेन विकसीत भारत संकल्पपत्र सुजाव अभियान आनी आतां 50 प्रमुख जे अध्यक्षाच्या अंडर आमी एक कार्यकर्ते म्हणून काम करता तातूंत वातावरण कोण्या कोण्यांनी उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयात क्लियर दिश्टी पडटा आनी भोवमतान दोनी कडेन भारतीय जनता पार्टी इजिली सिटां काडटली हे लोकांचो विचार, लोकांचो विश्वास घेवन हे म्हणपाक कांयच आमी कमी पडना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, विलियम रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। देशातल्या तरणाट्या खातीर NSUन युवा न्याय गॅरंटी कार्डाचे उक्तावण केला। सुमार 2 कोटी नोकऱ्यो दिता म्हण मोदी सरकारान सांगिल्ले। ही फटीची पोकी आश्वासनां घेवन भाजपा मुखार आयिल्ल्याचे म्हणत NSUन भाजपाक उजरावन काढले। देशाक तोंड दिवचे पडटा अशे मुखेल प्रश्न घेवन NSUन मुखार आयला। या देशात नोकऱ्यांच्यो मुखेल समस्या आसा, ताचेर सुटावो करपाचे आश्वासन तांणी युवा न्याय गॅरंटी कार्डाच्या उक्तावणा वेळार दिले। पदवी आशिल्ल्या कोणाकय नोकरी मेळटली म्हण तांणी उतर दिला। NSUचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अहराज मुल्ला आणि प्रदेशाध्यक्ष नौशाद चौधरीन ही पत्रकार परिषद घेतली। of the issues faced by the youth of this country, by the youth of our state, जेन्ना भारत जोडो न्याय यात्रा सुरू झाली, पहिली भारत जोडो यात्रा झाली, मागीर भारत जोडो न्याय यात्रा झाली। त्या यात्रा जेन्ना आमचे नॅशनल लीडर राहुल गांधी आणि त्याच्या बरोबर सगळे यूथ आणि स्टुडंट जेन्ना चलून गेले तेन्ना त्यांचे इश्यूज जे ऐकून आमच्या काँग्रेस पार्टीने यूथ मॅनिफेस्टो लॉन्च केलेला। कसे सेफ्रडायझेशन जाता ते आम्ही रिव्हिजिट करून न्यू एज्युकेशन पॉलिसी बदला वाटतले। मागीर रिझर्वेशन फॉर दलित, आदिवासी, ओबीसी स्टुडंट इन प्रायव्हेट कॉलेजेस हे अत्यंत गरजेचे आहे। प्रायव्हेट कॉलेजीक आपल्याक जाय तशें रिझर्वेशन स्क्रॅप करता, आपल्याक जाय ते भुरग्यांक घेता सेटिंगा करून पयशे वचपा खातीर। सो रिझर्वेशन शूड बी देयर फॉर द स्टुडंट इन प्रायव्हेट कॉलेजेस ऑल्सो। आणि आयज पर्यंत जितले भुरग्यांनी आमचे शिकपा खातीर लोन घेतलेला, एज्युकेशन लोन घेतलेला, खूपशे स्टुडंट आमचे गोंयचे स्टुडंट आर टेकिंग लोन फ्रॉम गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंजिनियरिंग करपाक, आर्किटेक्चर करपाक, प्रोफेशनल कोर्स करपाक, पूण ते मागीर जॉब मेळना खातीर तुमकां खबर आसा जॉबूच मेळना इंजिनियर जावन ते भरपाक पावना की देयर इज नो जॉब। ताचे खातीर आमच्या सरकारान निर्णय घेतला की एज्युकेशन लोन विल बी रायट ऑफ फॉर द स्टुडंट्स अंटील 2024 जितले लोन आहा ते सगळे माफ केले गेले वयतले। आमच्या गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतले वाडलेलो आहा
वी आर सेकंड इन द सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री. ताचे खातीर जेन्ना भुरगो पास आउट जाता लिव्हिंग इंजिनियरिंग एंड लिव्हिंग फ्यू कोर्सीस खंयचेच कोर्सीसाक कॅम्पस इंटरव्यू जायना. समज कॅम्पस इंटरव्यू जायना जाल्यार भुरग्यांक जॉब कशे मेळटले. तर ताचे खातीर आमचे पार्टी खास करून राहुल गांधीने बरो युनिक कॉन्सेप्ट हाडला की 1 year अप्रेंटिसशीप कंपल्सरी जे भुरग्यांक जॉब गावना तांच्यांनी अप्रेंटिसशीप घेवची आणि 1 year खातीर तांकां 1 लाख रुपया मेळटले. दिस विल बी for those who are not getting a job and who will get experience. Regards to the same युवा न्याय guarantee card आम्ही हांगा लॉन्च करता. As NSUI the campaign will be run across the country आणि सगळ्या across the country we are targeting at least 3 crore students and youth to reach out to all these in across all the states. So हो एक नंबर असा, एक मिस कॉल नंबर आम्ही लॉन्च केला आणि एक QR कोड असा. So this will reach out to everyone आणि त्यांचे डेटा करून we will reach out to them what is the manifesto that the Congress party is bringing to the country. Issue जे general publican असा that everyone is facing is jobs. तुम्ही ऐकलं असतले, तुम्ही पहिला असतले आणि सिच्युएशन तुम्ही कॉलेजेसांत पळया द लास्ट फायनल इयराचे खंयचे स्टुडंटाक विचारा there is no job that the students are getting. This is the reality that is there in colleges. So the Modi government an ek promise kelle that they will provide 2 crore jobs. But today when we see the reality, it was fake, it was a false hope that was given to the students and the youth of this country. The Congress party has made a revolutionary step and has promised right to jobs, where we promise that anyone with a graduate degree will get a job within the first year. So आता समज once we come in power, that is once we come in power in June 2024, so before June 2025 every youth who is graduated will have a job in their hand. This is a guarantee that the Congress party is making to the youth and the students of the country. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आमी लोकां खातीर वावुरतले. डबल इंजिन सरकार लोकांक फटयतात. आमकां वेचून हाडात. आमी फटीची आश्वासनां दिनात जाल्यार दिल्ले उतर पाळटात. मडगांवां इंडिया ब्लॉकाचे बसकेत युरी आलेमांव उलयलो. काँग्रेस दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसाची कार्यालय मडगांवां कार्यकर्त्यांची बसका जाली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आणि विरिएटो फेर्नांडीस हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या खाजगीकरणाक विरोध केलो आणि विरिएटोक वेचून हाडचें अशें आवाहन केलां. मैंने गरीबी हटाइए, गरीबी खत्म हो गई, 2% पे आई है. इंडिया में गरीबी 2% पे पहुंची. कवर झाली गरीबी म्हणटा. And as he keeps speaking, he says की ताजो सरकार 80 crore लोकांक फ्री रेशन दिताली जाली फोन. एका सायडीक तूं म्हणटा गरीब काय काबार केली आणि दुसऱ्या सायडीक सांगता आउट ऑफ 130 crore population 80 crore population and daily free ration दिता. See the line, contradiction. If you look at his record 2014, that is सगळे scam, coal scam and something to do with that broadband, the spectrum band, आयज पासून कांयच मेळोंक. He said he will bring back black money. काला धन वापस लाएगा. काला धन हुई हा. Now we are coming to know Kala Dhan has come back through the electoral bond into the baggage of the BJP. हांव आमच्या ओपोनेंटाचे काय उलयना कित्याक थंयसरूय कितें इलेक्ट्रल बॉन्ड आनी काला धन इज इनवॉल्व. आय डोंट वॉन्ट टू टच दॅट टॉपिक. ताणें सांगलें 15 लाख लोकांच्या अकाउंटान घालतले म्हणून. आयला 14. ऑन 8 नोव्हेंबर 2016 डिमॉनिटायझेशन केलें. 8 वाजता राती टीव्हीर आयलो, अनाउन्स केलें there is lot of black money म्हणपाक लागलो. After 1 year, Reserve Bank of India announced that 99.99% of the money has come back. There was no black money. Is this what Madgavkars will show the people of Goa? Is this the message that you all want to give? Are you all promoting defection?
हे तुम्ही म्हाका दिसता भावनो भयणीनो चिंतपाक जाय. देर हॅज टू बी एन एंड टू दीस डिफेक्शन. म्हाका खात्री आहा तुम्ही जाल्यार की बाबा काँग्रेसाक तूं उलयतो तुका वो तुमचे कित्याक वचपा जाय इलेक्ट केल्यार आमी. काँग्रेस पक्षान आपल्या मॅनिफेस्टोत they have mentioned very clearly that they will amend the act of defection and make sure that if anyone wants to defect, you sit at home or get elected again. And हे म्हाका दिसता this is a गरजेची गोष्ट. The BJP will never do this. 5 years, whether we are in the opposition or in the ruling, that is the mandate given by the people. But if you steal the mandate overnight, आपल्यागेले डेव्हलपमेंट करपाक आपल्याले चिंतपाक सेल्फ डेव्हलपमेंट करपाक जरी तर तुम्ही हांकां सपोर्ट केले मुखार इट सेंड्स अ बॅड सिग्नल. पाटकर जो तुमकां जाय तो कॅन्डिडेट दे हॅव स्टूड फर्म फॉर दिस डिसिजन फॉर द पीपल ऑफ गोवा. तुमचे खातीर हे मडगांव खातीर आता आनीक एक मागता की जे आयज चलता इज्जत का सवाल हे म्हणून तुमचो आमदार इज्जत का सवाल तेची तुमची इज्जत का सवाल तुमची 7 तारखेर येवचे. आमी पळयला तशें जावं एक कॅन्डिडेट जेन्ना आमी बांबोले कुर्साक कडेन गेल्ले तेन्ना एक फादर आशिल्लो थंय. ही रिफ्यूज टू डू दॅट अँड वॉट युअर MLA डीड दॅट हे आज सगळे इगोजेनीक आनी देवळांनी भोंवता माफी मागपाक. सो हांव सजमता आमचे सगळे हिंदू तसे क्रिस्तांव आमचे मुसलमान भाव मोरगोयचे भिये नासतना 7 तारखेर तुम्ही भायर सरचे आणि इज्जत का सवाल कोणाचे ते दाखोवचे. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. पणजी फुटबॉलर्स आणि गार्डियन एंजल्स SC मदीं फुटबॉल सर्त जाली. 1-1 अशा गोलांनी मॅच टाय जाली. बाणावली जाल्ले गोवा प्रोफेशनल फुटबॉल लिगान पणजे फुटबॉलर्स आणि गार्डियन एंजल SC मदी बरोबरी जाली. पणजी फुटबॉलराच्या गोलकीपरान सुरवेक बरी प्रतिक्रिया दिली. अर्धा वेळ मेरेन पणजी 1 गोलान मुखार आसलो, पूण अखेरेक 1 विरुद्ध 1 अशा गोलांनी ही मॅच रंगली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. एका थकबाकीच्या कामाच्या सप्तका उपरांत आमी ज्वालामुखी सप्तकाच्या शेवटाक वचपाक लागल्यात. शेनवारचे तापमान सामान्य परस चड आसतले. उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळपाची चड आस्त ना. शेनवाराची सुरवात शांततायेन जातली. उष्णताय वाडटली. तापमानात वाड आशिल्ल्यान लोकांक जिवाचो धोको निर्माण जावं येता. हे तापमान फक्त भुरग्यां खातीर आनी जाणट्यां खातीर न्हय जाल्यार सगळ्यांच खातीरच धोक्याचें थारता. शेनवारा उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस अदमास आसा. शेनवारा मळबांत कांय प्रमाणात दाटतली कुपां. शेनवारचे तापमान 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. धुके पडपाची शक्यताय. प्रवाशांनी सादूर. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.